भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धोर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्या उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्याच्या भाग्यवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजोतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंदी जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाड्याच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनोंती कर. आमेन. Sorvespora mukarieya taka dinvasuya totir godo amche taron taka wakanuya aki pritum soglo sonsar tacha hatant asa ucuc porvo kol kol dorye taणेच गोडून नाळ्या सर्वेस्पोरा मुखार येया ताका दिनवासुया तोथीर गोडो आमचे तारुण ताका वाखाणुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवेही आसूं. तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, जायते पावटी आमी आमचें जिवीत बदलूंक चुकल्यां. वायट आतां आसा तें सोडून दिवंक आमी चुकल्यां. ह्या आनी सोबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांची दूख धरुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत वागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची इंतेसवां देवा मुखार घालुया. आयची सगलीं येजमानीक प्रार्थना आमी शेतां रोवणेच्या समयार देवा लागीं किरीत भाशेन आमच्या कोश्टांनी रोयलेल्या वावराचेर उपोट फळां दिवन ती बदलूंक आमी देवा लागीं उपकार मागुया. तेच भाशेन जी कोण घरांनी हॉस्पिटलांनी कोश्टोतात पिडेक लागून आमी तांचोय उगडास करुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजेर बोरवांसो दवरून आनी तूं वाडप करतलोय म्हूण पातयेवन शेतां रोवपाचें काम आमी दवरता. जें आमच्या वावरान उणें जालां तें तूं दयाळपणी भरून दी आनी पुस्कोळ पीक आमकां मेळोशें कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुळयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एके धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवंक दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोवयांची एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी ती पांटली न्हंयचे देगेर झाडां मोदें सोडली. कितें जाता तें पयस थावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारोवची धूव न्हंयत न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकोन्नी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणी एक पांटली पळयली आनी आपले चाकोन्नेक ती हाडूंक लायली. ती उगडटच रोडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारोवचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवां मदले एके बायलेक हांव आपोवंक वचूं? फारोवाचे धुवेन म्हणलें, हय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारोवाचे धुवेन म्हणलें,
ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितोली. अशें ते बायले भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटोच तिणें ताका फारोचे दुयेशी हाडलो आनी हिणेन ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोवन व्हडलो जातोच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणींक भेट करूंक गेलो आनी कितें जोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हूण पळयोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेनवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो पत्तो आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले ते ताणें पळयले. गुन्यांव आसलोल्यांक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें व्हरूंक सोदताय? ताणें ताका प्रतिपाल केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केली ती वोस्त सगल्यांच्या कानार पडली. फारोवान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फारो सोरशिल्लो पळोवन वचून मिद्यानाच्या देसांत रावूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. सगलीं म्हणुया, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. खोल खोल चिखलांत हांव रोमलां, पांय दवरूंक सुवात ना. सोमदिराच्या उदकान पडलां, ल्हारां पोंदाक हांव बुडटां. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. बेगीनच म्हाका प्रश्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. हांव देवा घायल्लो दोळदिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. हें पळयोवन खालते मनीस सोंसतले, देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकळीनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak.
तुमी आयकात. तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. Zoi sorves forak zoi, zoi sorves forak zoi zoi, zoi sorves forak zoi, zoi sorves forak zoi zoi. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुंय जुंय आपणे ओगळी विस्मितां केल्लीं त्या नोगरांक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं कांबळ्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफरनांव वयर स्वर्गा पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला एमकोणान शेवटतलें. कित्याक तुजें सवें केल्यान ती विस्मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, हर्मीट क्रॅबाची ही एक काणी. हर्मीट क्रॅब म्हणटात ती एक कुल्ली जी पळोवंक सुंगटा भाशेन आनी लॉबस्टरा भाशेन दिसता. आंगान मोटवी ती. तिचें पोट मोव पूण एर मातशा गोट. तिका तिचेंच कोट्टें आसना. ह्या पासत ती वाडटा वाडटा दुसऱ्याचें कोट्टें, शिंप्याचें जावं तिसऱ्याचें जावं कोट्टें घेवन घेवन वाडटा. ही हर्मीट क्रॅबाची काणी. अश्योच जायत्यो हर्मीट क्रॅब ह्यो कुल्ल्यो अश्योच दुसऱ्याच्यो तिसऱ्याच्यो शिंप्याच्यो कोट्टी घेवन रावतालीं. एक एक कोट्टें मुदार कोत्तालीं, बदलतालीं. आनी अशीच एक कुल्लेक सदांच संवय आसली. कसली ती? दुसऱ्याची शिंप्याचें तिसऱ्याचें कोट्टें न्हय, पूण ग्लासाची बाटली आसत जाल्यार, इस्टिलीची गुड्डी आसत जाल्यार तातूंत वचून राव. आनी दुसऱ्यो ज्यो कुल्ल्यो आसल्यो त्यो तिका सांगताल्यो, तातूंत तूं रावं नाका. कोट्ट्याची तिसऱ्याची कोट्टी घेवन तिसऱ्याची कोट्टी घेवन तूं राव. पूण ती आयकोना जाली. आनी अशीच वेळेर तिका एक दीस बरी सोबीत एक बाटली, ग्लासाची विद्राची बाटली दिसती पडटा. आनी ही कुल्ली आपलें कोट्टें सोडून तातूंत वचून रावता. पूण ते बाटलेन, ते ग्लासाचे बाटलेन, विद्राचे बाटलेन जेन्ना ती तातूंत रावता, ती तातूंतूच शिरकोता. तिच्यान ते बाटलेंतली भायर येवंक जायना. आनी ह्या पासत ती बुकेन सुकेन थंयसरूच मोरता. जायते पावटी म्हजी आनी आमची गोत असलीच जाता. जिवितान बदलो पाळप खूब गरजेचें. जायतीं जाणां सांगतात जायत, देव सांगता जायत, हांवूच सांगता जायत, पूण हें बदलप मानून घेवंक आमी नाकारतात. सुदरोंक सोदिनात. पूण बदलणी कसली करता तेंवूय गरजेचें. सूर भोंवती जर पळयल्यार जायत्यो वस्तू बदलतात. सैम बदलता, आमची कूड बदलता, आमचो वाठार बदलता. आनी तत्वगिन्यानकार हेरेक्लिटस म्हणटालो, जिवीत म्हणल्यार बदलप. लायफ इज कॉन्स्टंट फ्लक्स. सगळें चेंज जायत रावता. भायली जर बदलणी आसता जी आमकां निकऱ्या दोळ्यांनी दिसती पडटा जाल्यार भितरल्यो वस्तू बदलतात. मनशाचें चिंतप, मनशाचीं उतरां, मनशाचें जिवीत, असल्यो वस्तू बदलतात. ह्यो बदलण्यो जातात त्यो एक एक पावटी बऱ्याक लागून जातात. काळ बदलता. गिमाचो काळ आयलो, उपरांत पावसाचो,
उपरांत शिंयाचो काळ बदलो आमकां बरें गरजेचें. पूण एक पावटी आप सुवार्थपणान जिवितूच बदलता आनी दुसऱ्याकूय म्हाका देवाक आनी दुसऱ्याकूय जाय तें दूख करता. ही बदलणी बरी न्ही. खंयची बदलणी बरी काय? बरो मनीस आसा तो ओ जें कितें बरें आसा तें बदलता काय? ना, केन्नाच बदलूंक फावना. कित्याक जें कितें बरें आसा तें बरेंच उरोंक जाय. बरें आसा तें बरें जावंक जाय. ह्याच पासून हेब्रेवाची चीट 13 8 वडीन आमकां मेळटा. देव बरो, तो बदलो ना. जेजू केन्नाच बदलो ना. काल आज सदां काळ बरी वस्त तशीच उरता वो बरी वस्त ओदीक बरी जाता. पूण कितें बरी खंयची बदलणी बरी न्ही काय? जेन्ना बरें आसा तें वायट जाता ती बदलणी बरी न्ही. आनी त्याच पासून पवित्र पुस्तक आमकां उलो मारता. किरीत भाशेन रोमकाराची बागेवन पावलो रोमकाराची चिटीन बरोवन 12 दुसरे वडीन आमकां सांगता संवसारी मन न्हय पूण म्हजें मन आनी म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक जाय. कसली बदलणी ती? वायटांतली हांवें बरेपणान दिवंक जाय. आनी हो नेम कोणाचो? हें कोणें आमकां फॉर्मायलां? देवानूच. हें आमकां पेद्रूच्या दुसरे चिटीन आमकां मेळटा 3 वडीन. देव आमकां फॉर्मायता आमचें जिवीत बदलूंक. कित्याक? ही सारकी बदलणी. जेन्ना वायटांतली आमी बदलणी करून बरेपणाचें जिवीत जेतात ती की सारकी बदलणी. पूण आमी जायते पावटी पळयतात मनशाक एक ताळणी येता वायटांतूच रावंक. ती म्हाका आसत घोडी. आनी ह्याच पासून जायते पावटी मनीस उद्गारता तूं आनी सुदरचो ना, ती आनी सुदरची नात, वायटांतूच रावतलीं. अशेंच कितें जालें शुभ वर्तमानान. जेजून आपल्या मुणयारपणान जायतें बरें केलें. एक नोंगरांनी वचून थंयसर विजमितां केलीं. कित्याक? तांचो भावार्थ कोलावंक, देवाताय तांकां परतून हाडूंक, तांचें जिवीत नवसरूंक. पूण जाणी हो भावार्थ ओळखून घेवंक ना. भावार्थाचें जिवीत सोडून दिलें. आपलें जिवीत नवसरूंक ती फाटीं उरलीं. गोरवान तांकां तो आज कोर उतरांनी उलयता. तांकां कोटा म्हणटा. जावं ती काफारनांव, जावं ती बेतसायदा खोराजीन, हांकां तो कोर उतरांनी उलयता. कित्याक? इतलें बरेंपण दाखयलें आसतना लेगून, तांचें जिवीत बदलूंक तांकां उलो मारलो तेन्ना लेगून तांणी वायटाक पाट करूंक ना. बरेपण आपल्या जिवितान ती हाडूंक चुकलीं. पयले वाचपान आमकां अशेंच कितें मेळटा. जायते थंयसर आमकां जायते भाशेची बदलणी मेळटा. जरी तर कालचें वाचप आनी आयचें वाचप जरी तर आमी घेतलें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकाचें, थंयसर आमकां मेळटा इज्रायल पोरजा इजिप्तकारां सांगा ती बरी जियेतालीं. पूण आतां नवो फारो आयलो इजिप्तकारांचो राजा. ताचें मन कुसलें कोटें जालें. आनी ही इज्रायलितां आमच्या ओन सुंकेन वाडत आमकां ती नाटक करीत आमचेर आड वचत म्हणून तो मांडणी काडटा. तांकां सगल्यांक तांचेर कोश्टी जिवीत तांकां दिता. आनी आयची मांडणी सगल्या इज्रायलिताच्या पुतांक तो जिवेशी मारूंक येता. कित्याक? इजिप्तकारांक ती फुडाराक एक भिरांत आसली. पूण फारोवाची धूव बरी बदलणी करता. जरी तर आपल्या बापायचें कोटें मन आसलें पूण ते मोजेसाचे आवयन आपल्या पुताक न्हंयेन सोडलेलो तो पूत फारोवाचे धुवेक मेळटा. जरी तर इज्रायल नाका आसली तरी आसतना ताची धूव इज्रायल ताच्या पुताक सांबाळटा. बरें मन, बरी बदलणी. मोजेसाच्या जिवितांत जायती बदलणी येतली फुडारा. आयज ताच्या जल्माची खबर आयकतात. फुडाराक ताचेंय जिवीत तो बदलतलो आनी देवाचो उलो आयकून देवाचेच पोरजेक जिवीत बदलूंक उलो मारतलो. तर बदलणी खेरीत गरजेची. पूण कसली? वायट अंतान बऱ्याक येवन. आमच्या जिविताक
आयची वाचपां आयचो सेवादूर आमकां उलो मारता आमच्या जिवितांत बदलो हाडूंक पक्ष बदलतात राजकारणीक पक्ष बदलतात पूण मनीस बदलना मनशाचें जिवीत तशेंच उरता आनी हाका कोण जबाबदार काय न्हय ते पूण आमी सगळीं नागरिकां जीं मतां मारतात तीं कित्याक आमकां फायदो आसा म्हणून म्हज्या तोंडार मों मेळटा म्हणून हांव हें वायटाक सपोर्ट करतां पाठिंबो दितां जें वायट जाता तें बदलूंक हांव कांयच उतोरूय उलयना कांयच आदारूय दिना पूण उरलेल्या बड्यार उदकाच्या तेंब्याक आशेतात मनीस वायटाची बदलणी करूंक उलयना पूण वायट सांबाळूंक ताका सपोर्ट करूंक फुडें जावं तो खंयसरूय आयज आमी मानून घेवची गरज पयले सुवातेर खंयसरूय आमकां संदी मेळटा वायट आसा तें बदलूंक थंयसर आमी फुडें वचूंक जाय आनी हें कोण करतलो दुसरो ना तें हांवेनूच करूंक जाय हांवेनूच पयलीं म्हज्या जिवितांत चेंज हाडूंक जाय दुसरो न्ही हांवेनूच हाडूंक जाय ती दुसरे सुवातेर जायतीं जाणां हांव कोणी जायतीं जाणां आमचें जिवीत बदलतात वायटांतल्यान बऱ्याक बरेपणांत आमी पावलां मारतात खंयसरूय एक बरे सुवातेर वचोन देवाचो अनुभव घेवन देवाचे काकलुटीचो अनुभव घेवन आमचें जिवीत आमी अनुभवतात पूण ह्या मनशांक हें बरें जिवीत जें बदल्लां तें जेवंक तांकां पाठिंबो दिवचे सुवातेर तांकां आमी फाटलें जिवीत जें वायट आसलें तें जिवीत जेवंक आमी सपोर्ट करतात यो इल्लो घेवया मार रे देवाचो भक्त जातलो तूं अशे भाशेन म्हजें जिवीत तेच भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत जी बरी बदलली जाल्यार ती राखूंक सांबाळूंक म्हजो पाठिंबो आसूना भाग्यवंत हातून आपल्या प्रवचनांतल्यान दुसऱ्याचें आपणाचें तशें दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक जायते प्रयत्न केले त्या जेजूचो पाटलाव करतालो तो जाणें हेंच प्रवचन देवाचे पोरजेक केलें आनी जी कोण करिना तांकां कोर उतरांनी उडयलो आयज तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो आमचे लागीं तो जेजू मागता म्हजें आनी सगल्यांचें वायटांतल्यान बरेपणाक पावल मारून आमचें जिवीत बदलूंक तोच आमकां उलो मारता ताचेच लागीं दर एकल्याक कृपा मागुया ह्या वेळार कांय आमची इंतेसवां मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवें सदांच दोयालायेन जिवन आनी देवाचो मोग आपल्या कोन्यांतल्यान दाखोवन दिवंक ते दिसाच्या दिसा भाग्यवंतपणान वाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्यापणान आनी आपस्वार्थीपण सोडून दिवन आपलें काळीज मन पोरजे आनी समाजा सोवें दोयाळायेन आनी मोयपासान भरलेलें करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमा सोमेस्तांनी देवाचेर पातयोन आनी देव बिरांतीन जियोन आनी हे वरवीं जिवन जेजूचे साक्षी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता
ह्या मिसांत रुबर्ट रिबेरो हाच्या इंतेसांवा पासत आनी तशेंच आयच्या दुसऱ्या एका मिसांत इंतेसांवा घातलोल्या जोजिटो आनी ट्रिजा जॉर्ज हांचे खातीर तांकां बापाची पेकोवणी भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव काकूटसारा बापा, ल्हानविकायेन आमी तुजे फुडें ही मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोड आमगेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोड आमगेले उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या रोगतान खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मुनच्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तूं सगळे वर्तो वोंगपी कुडीच्या पसोणाक दानो गोठो आनी ओतम्याक जिवीत तूंच दिताय. आमचो वावर फळादीक कोर आनी जमनींतलें पुस्कोड पीक आमकां दी आनी ताचे बरोबर आत्मीक वादावळ आमकां दिवन तुजे थावन आयलां तें आमच्या जिवितांत जे मोहिमेच्या मानाक उपकार अशें कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवन पोण पुरगोडटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolmarazo sorvespor tu sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान सोर्गी
कोरोस तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गावून बावार्ताचो गूट पुरगोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पणावून मी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पुड्यूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन दोर दुतां भाग्योन आंतून आनी सोर काणी तुका मानवल्या ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमेन आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पापां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां आमेन सुम्या शांती सुद्दां खाव तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाचे
आमची काकलूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान आमकां भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां नवो जीव दिताय. तुजे सोबे आमी जियेता, चलता आनी आसा देखून शेतां रोवपाच्या कामान तुजो सांगात आमकां दी. ह्या बियांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी भरपूर पिकावड दिवन आमकां आनी आमच्या भावा भयणीक संतोश बरीत कर. हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागोया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फाकूं तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुटीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Antoni भोगता फिरग्याचे कुळयेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळोक जेजू राजा तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळोक जेजू राजा Sant Antoni भोगता ओचोऱ्या